भुरग्यांनो, तुमच्या घरांत जेन्ना कोणी सोयरे येतात वा तुमच्यो इश्ट इश्टिणी येतात तेन्ना तुमी तांकां यो यो भितर यो अशें म्हणटात न्ही. भितर घरांत व्हरून तांकां बस अशें म्हणून सांगतात आनी तांकां च्या कॉफी खावपाक दितात न्हय. जर ते पयलेच खेपेक तुमच्या घरा आयल्यात जाल्यार तांकां यो म्हजें घर पळय अशें म्हणून सांगतात न्ही. आनी तांकां तुमचें पुराय घर दाखयतात, तुमची खेळणी दाखयतात आनी तांच्या वांगडा खेळणी घेवन थोडो वेळ खेळटात लेगीत न्ही. तर आयज आमी इपन ताच्या इश्टागेर वता आनी इश्ट ताचो येवकार कसो करता तें पळोवया. पाठाचें नांव आसा इपन. इपन आपल्या इश्टागेर पावल्या उपरांत ताका इपन बस अशें म्हूण बसपाक सांगतात आनी ताका ताच्या इश्टाची भयण च्या घेवन येता आनी ताका कप धर गरम गरम म्हळ्यार ती ताका सांगता कप घट धर च्या गरम आसा. च्या पिले उपरांत ताका दवर कप दवर अशें म्हण सांगतात आनी तो ताच्या घरा पयलेच फावट पावला न्हय म्हण ती ताका घर पळय म्हण सांगतात. तर भुरग्यांनो, तुमी लेगीत कोणी तुमच्या घरा पयलेच खेपे आयल्यार तांचो असोच येवकार करात हां. भुरग्यांनो, आतां आमी आमचो पाठ वाचूया. पाठ 7 इपन. इपन बस कप धर गरम गरम दवर कप दवर घर पळय. आयज आमी इपन बस कप गरम दवर ही नवी उतरां शिकलीं. तशींच द इ क ही नवी अक्षरां शिकलीं.